पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत। कलंगूटचो एक्स MLA अर्नेल फर्नांडीस म्हणटा की गव्हर्मेंट ODP उपरांत आतां ऑफिशियल गॅजेट नोटिफिकेशन काडून गोंय विकपाक उठल्या म्हणून। तो तसोच म्हणटा की ह्या लँडासून फक्त ते बिल्डरांक प्रॉफिट जातले, शेताक पुल्ली वयतली, ऑर्चिड लँड कन्वर्ट जातले आनी ट्युरिस्टाच्या नांवार भायल्या बिल्डरांक विकतले। After the wholesale selling of Goa, I mean the selling of Goa in wholesale, now the government has started selling Goa in retail. The wholesale was done through the ODP. Yesterday this notification has come, where small areas in orchard land or NDZ can be converted into settlement and from settlement into industrial. The deputy speaker wants to file a case against the tourism minister. IT minister doesn't go to the secretariat because he says bureaucrats are not cooperating. IT minister होतच ना, आपणाची पुढे कामा कोणच ऐकना। आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आहा तो म्हणटा PWD मिनिस्टराकडे कामां जायना, आपणाचीच जायना, CM जावपाचें सोडून खबर। अलायन्स एकलो पार्टनर आहा पळय तो केसी घालता, he has filed cases in the high court to stop 2 members who have defected from the Congress, who are supposed to contest on BJP ticket. तेंचेर केस घालता अलायन्स पार्टनर। दुसरो अलायन्स पार्टनर आहा तो म्हणटा तेणे कित्याक केस घालता आपणाकूच खबर ना। BJP is saying that Amit Shah has told CM not to resign. काल सुदीन दावलेकर सांगता आपल्या आनी विजयन सांगला म्हणटा तू CMाक देवपाचो न्हू, काडपाचो न्हू म्हणून। वेअर इज द गव्हर्नन्स? 3 जाण आमचे मिनिस्टर सीक आहा, they cannot even do anything. And it is heartening to note in all this, Goa is supposed to be one of the best governed state in India. So we have set a benchmark. म्हाका दिसता आमी तो नंबर 1 जातले जाल्यार आमचे 75% ऑफ द कॅबिनेट शूड बी इन द हॉस्पिटल। काल एक गोंयची बायल कर्नाटका गव्हर्मेंटच्या बसींतल्यान बेंगलोर टू गोवा ट्रॅव्हल करताली आणि तिचे बॅग ना जाल्या कारणान तिणेन त्या बसीच्या ड्रायव्हराचेर केस घातला। कैसा टर्निंग में वो मैं भी सो गया था, टर्निंग में वो उधर डिक्की खोला गया था। किसने खोला डिक्की? लॉक नहीं है डिक्की को? डिक्की लॉक है, ऑटोमेटिक लॉक है। लॉक है तो कैसा गिर गया माल उनका? ऑटोमेटिक लॉक है तो अभी आप खोल के दिखाओ, ऑटोमेटिक खुलता है तो कैसा गिर गया? ये लॉक नहीं, वो लॉक खोल के दिखाओ, ऑटोमेटिक खुलता है तो। ड्रायव्हरान आमकां विचारला इतू बॅग कित्याक, तेदो हांवें ताका सांगलें आमगे 4 बॅग म्हूण, आनी तेणें नंबर घान 13, 14, 15, 16 नंबर घान बॅग भितर घायलें, तेच्या हाडल्यान आनी लागेज घायल्या आनी तेणें बॉक्स हाडलें कोणागेली सांगून गव्हर्मेंटागे काडून म्हूण, गव्हर्मेंटागे म्हूण तो कार्गो, तो कार्गो चोयंक चोयले तो लोकल कार्गो म्हूण सांगता हे चोये वयर तो। मागीर ते आम जेवणा रावलें रामनाथ श्री म्हणलो थिंगा त्या हॉटलांत, त्या हॉटलांत जेवणा रावले आमी। थिंगसान आनी एक कडेन तेणें एक मनशा ड्रॉप केला, थिंग काडूंक जाय तें बॅग, वो बेंगलोर काडपा जाय आनी थिंगसान मागीर अगरवाल घाटा एबरल म्हूण घाट आहा त्या घाटार हे मुतून देंवले आनी तेदो हांव सांगता डिक्की ओपन आहा म्हूण, टूल बॉक्स ओपन आहा म्हूण, तुमगेली बॅग चॅक करूया म्हूण। बॅग चॅक करूंक गेल्यार 3 बॅगां आहाय ती आमगे नाय। त्या बॅगांत कितें आशिल्लें तुगेलें? त्या बॅगांत हांवें मुगे क्रिसमसाक शॉपिंग केलोलें, उणें 50,000 वयर शॉपिंग केलोलें तें आहा। मुगे घोवागे एक फ्रेंड येयला कुयट्सान, तेणें 20 किलांचो बॅग धाडलोलें यें दवरलें, तें बॅग तितून आहा, तितून 80,000 सामान आहा कुयट्सान। हांवें म्हज्या दोड्यान पासून चोयलो ना, मुगे घोवान इतलें शॉपिंग कोन्न थिंगसान धाडलोलें। प्रशासन ठप्प जाला आनी सरकार लोकांचें कांयच पळयना अशें राजन घाटे म्हणटा। तो आतांच GMCंतल्यान डिस्चार्ज जाल्लो आसा। म्हाका आतांच डिस्चार्ज मेळ्ळो हॉस्पिटलांतसून, म्हाजें सगळें वेवस्थीत आसा, फक्त लिपीड प्रोफायल आहा तो म्हाका चॅक कर सांगला। म्हाजे हांगा जेन्ना ट्रिटमेंटाक हांव आयिल्लो तेन्ना म्हाका VIP हितून दवरलेलो आनी बरे भशेन ट्रिटमेंट जाला। म्हाका म्हाज्या गोंयकारांक इतलेंच सांगपाचें आसा की हेजें आंदोलन रेस्टोरेशन ऑफ गव्हर्नन्स
ते तुमी फुडें व्हरात. कारण आयज जे सरकारान जे चलयल्लें आसा ती एक लोकशाही न्ही तर ती राजेशाही या बादशाही. एक खंयचो तरी राजा किंवा बादशाह सीक पडटा तेजी वाट पळयता आनी नेमणूक करिना अशें हें BJPच्या गव्हर्मेंटान चल्लेलें आसा. तेजो हांव आजून पासून निशेध करता की हें सरकार लोकशाही पद्दतीन चलना, हें हुकुमशाही पद्दतीन चलता. त्या खातीर ताबडतोब थोडीशी तरी लज धरून चीफ मिनिस्टरान आपले सगळे पोर्टफोलियो दिवंक जाय आशिल्ले आनी एकट्या कोणाक तरी पावर दिवंक जाय आसलो जेणे करून एडमिनिस्ट्रेशन चलपाचें. होच म्हाजो हें आसलो कायम स्वरूप, पण ते करूंक ना. ते आतां हांव मातशें 2-3 दीस रेस्ट घेता आनी परत कामाक लागतलो. हांव रिस्टोरेशन पळयता कशें कितें मोबायलायज करपाचें तें. प्रत्येक गांवान जाल्यार गांवान वतलो हांव आनी ह्या सरकाराचे पितळ उगडे करतलो. अंगस्ट्रायकाक बसना ना आतां एकदां उठले कितें आसता पळयात, एकदां हांगासर उठलो म्हणून हांव तुमकां सांगता. जेन्ना आमचे ते हे केले पळय रॅली केल्ली पळय CMच्या हेका, तेन्ना म्हाका खुबशे NGO सांगताले की तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून. पण तशें जायना तें. एकदां उठलो की परत बसोंक मेळना. कारण हे एक तेजें एक कंडिशन आसता. ते हांवें तांकां समजून सांगलें की अंशन ते अशें फकाणां न्हू, वाऱ्यार भोंवपाचें न्हू. हांव त्या चौकटेनूच आसलो. त्या चौकटेन बसून आमी काम करपाचें. नाजाल्यार तुवें कितें खाल्ला रे बाबा आनी हो बसला रे बाबा अशें जातालें तें. India's best anti-terror force, National Security Guard, is in Goa to have joint exercise with Goa Police. In this exercise, different wings of Goa Police like Traffic, Coastal Police and ATS are taking part with NSG. The aim of this exercise is to be prepared in case of any terror attack on the vital public installations of Goa. फोंडा शहर क्लीन उरचो, निवळ उरचो, वेस्ट मॅनेजमेंट प्रक्रिया लोकांक कळची ह्या उद्देशांतल्यान फोंडा फर्स्ट हांणी सातेरी देवस्थान कुट्टी ह्या देवस्थानाच्या काल्या निमतान जात्रेच्या निमतान हांगासर लागपी स्टॉलां आहा तांकां कचऱ्याची डस्टबीन तशेंच प्लास्टीक फ्री पेपर बॅग्स हेंचें डिस्ट्रिब्युशन केलें. फोंडेच्या वाठाराची ग्रामदेवता ही सातेरी देवी. त्या सातेरी देवीचो आज कालोत्सव आमी सगळे फोंडेकार मोठ्या उत्सवान साजरो करता आनी ह्या काल्याच्या शुभ दिना आमी फोंडा फर्स्ट ह्या संस्थेच्या मार्फत फोंड्या प्लास्टीक फ्री करचें
असो एक इनिशिएटीव त्या इनिशिएटिवाचो आज सुरवात आमी केल्या. आयची सुरवात ही ल्हानशी सुरवात आसा. आमचो हेतू इतकोच की लोकां मदीं एक जागृताय जावची की आमी सगळ्यांनी प्लास्टीक जाता तितके कमी वापरपा जाय. आज आमी पळयतात हांगा खुबशे स्टॉल आसा. ह्या स्टॉलांनी आतांच पळयतना आमी पळयलें की खाजें बांदून दितना प्लास्टीकचे पिशवेन घालून दिले. हें न जावचें ताका लागून आमी आज ह्या सगळे जे हांगा स्टॉल्स उबारल्या त्या स्टॉल्सांक सगळ्यांक कागदी पिशव्यो दितल्यो. त्याच बरोबर हे जे हांगा आमी आज डस्टबीन हाडल्या ही जे फास्ट फूड्सचे स्टॉल्स आसा, च्याची बारीक हॉटेलां आसा तांकां देवस्थाना मार्फत ही आज हँडओवर केली जातली. जेणे करून वेस्ट मॅनेजमेंट हो कसो जावचो, बऱ्या तरेन वेस्ट मॅनेजमेंट जावचो हो आमचो हेतू आसा. गिव ए कमर्शियल ब्रेक. आयज बारका आवर लेडी ऑफ ग्लोरिया चर्च हातून जेजूच्या इमाजीचो उमो जायतो गोंयचो लोक हांगा येवन जेजूचें दर्शन घेता आनी आपल्यो गरजा पासत मागता. जागृती समिती सनातन संस्था हांचे फोंड्या बस स्टँडाचेर एक जाहीर अशी मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेक विविध संस्थेचे लोक पदाधिकारी हजर आसले. कायदा करा, कायदा करा, कायदा करा. शबरीमाला मंदिरातील धर्म परंपरांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा करा, कायदा करा. राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनातर्फे डॉक्टर मनोज सोलंकी आज आम्ही राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाचे आयोजन केल्लें आसा. त्याचे मुख्य विषय कसे आसा की एक तर सबरीमाला मंदिराचो मुद्दो की थंय हिंदूंची जी धार्मीक परंपरा आसा ताजे सरकारांनी केंद्र सरकारांनी कायदे करून परंपरेचे रक्षण करचे ही पहिली मागणी आसा आमच्या आंदोलनाची. दुसरी मागणी आसा की भाविक ते मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करता कारण परंपराचेर हांगा घालो घाल्लो आसा, ताची भावना दुखयल्ली आसा. तर ह्यांचे जे भाविकां जे आंदोलन करतात तांचे जे गुन्हे झाले ते रद्द करचे सरकारांनी. ही मागणी सबरीमाला विशयाक धरून आसा. दुसरो विशय जो केरळाचो आसा तर तातूंत मागणी कशी आसा आमची की थंय एक 44 वर्साचे ननाचेर आर्चबिशॉप फ्रँको हाणें 13 वर्सां बलात्कार केल्ले आनी ताचेर गुन्हे नोंद जाल्या आनी ताजो मुख्य साक्षीदार जे आसा ते फादर मारियो कॉस. तर ताजो संशयास्पद मृत्यू जालो म्हणजे जेन्ना आर्चबिशॉप फ्रँकोक बेल मेळ्ळी. तर आमची मागणी कशी आसा की आर्चबिशॉप फ्रँकोची बेल रद्द जावची आणि फादर मारियो कॉस ह्याचो जो संशयास्पद मृत्यू झाला तर त्याची सखोल चौकशी जावची हे विशयाक धरून आज आम्ही आंदोलन करता. हे आंदोलनाक विविध संघटनेचे प्रतिनिधी आयला ते आपले विचार मांडटले. सध्या तरी आम्ही ही मागणी केल्ली आसा. सरकार कितें प्रतिसाद दिता ताका धरून आम्ही फुडलो स्टँड आमचो ठरयतले. वाळपय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ जे आसा हे गणेशोत्सव मंडळ सदांच वर्षभर जे आसा तेंचे वेगवेगळे कार्यक्रम चालू असता जे समाजा खातीर खूप उपयोगी असता. आणि असोच एक कार्यक्रम आयज वाळपय लक्ष्मीबाई मेमोरियल हॉलान जाल्लो आसा. तेंचे जे पालक असता त्या भुरग्यांचे पालक आणि त्यांचे जे भुरगे असता हांच्या मध्ये एक बरो संवाद कसो निर्माण जावचो ह्या खातीर कितें करपाक जाय कितें करूंक जायना एक प्रेझेंटेशन जाले आणि एक प्रेझेंटेशन जावन ताचेर मार्गदर्शनपर कार्यक्रम जालो. जी 8 वर्सां आसात खूप महत्वाची असतात. त्यामुळे आमचो भुरग्यांकडे पळोवपाचो दृष्टिकोन कितें आसतलो हाचेरूच ताचो फुडलो एकूण सहभाग कसो आसतलो ताचें फुडलें एकूण जीवन पद्दती कशी आसतली
ही अवलंबून आसा अशें परिस्थिती. खुबशे अनुभव येता. शाळेंत सुद्दां शिक्षक म्हणून काम केलें, 18 वर्सां शिक्षक म्हणून काम केलें, सरकारीच्या वाठारांत केलें, म्हणजे सगळें केलें आनी पणजेच कळ्ळें. काही कॉमन अडचणी ह्या कॉमन आसता की भुरगो बरो आसता पूण भुरग्याचे कंप्लेंट सुरू जाता, क्लासीस बंद करपाक लागता. म्हणजे 5वी पासून 10वी, 5वी पासून 12वी हे सगळे एक प्रकारचो अनुभव जर घेतलो जाल्यार तोच कॉमन प्रॉब्लेम लक्षात येता की काही कॉमन प्रॉब्लेम्स असतात की भुरगो बरो आसता शिकपाक पूण येता शाळेंत लक्ष दिना आनी पालकांचे कंप्लेंट्स आसतात, ताचे रिजल्ट कमी जाता, तसो ताचे जे एकूण सगळे जे हे आसता आउटकम शाळेंतल्यान जे आउटकम्स आसतात ते कमी दिसपाक लागतात. कारण खंयच्याय गोष्टी कडेन आमी पळयतना दुर्दैवान की भुरगो ताचे मार्क्स आमी पळयतात आनी मार्का वयल्यान एखाद्या भुरग्याक जज करतात. गोयचे सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.